प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. ह्या नव्या वर्सा आमी आसतना ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना मस्त संगती आमी ह्या फाटी कॅर कान घेवचें पडटा. आमच्यांत आमी कॅर कान घेवचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार जितली सैतानाची पदवी चड जाता तितले आमी देवाचे उतार वाचून आयकून आनी चड मागण्यांत आमी मेतेर जायचें पडटा. देखून कितले कश्ट सोडटात तितले मागणें चडयचे. ते दाळा तुजे कश्ट उणें जातात आनी तुजें मागणें सार्थक जाता. देव तुज्या मागण्याक कान दिता. देखून मागणें करता आसतना आमचें जिवीत कशें आसा एक गेडीपर पळोवन हर एक आमची पातकां कितें आसात त्या खातीर आमी भोगसाणें मागून जर आमी मागण्यांत उबे रावता जाल्यार देव आमचें मागणें आयकोंक कसलीच अडखळ आसची ना म्हूण सांगता. देखून ह्या वर्साच जावची घडितां जायतीं आसात. जायते अनावतां अनवरां येता आसतना आमी भियेनासतना फुडें सरूंक आसा. देखून आज आमी आयकुया आमी कशें ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी जागीं रावचें, कशें आमी जागृत करीचें, कोण आमचो वैरी ह्या विशयांत सगळें आमी नियाळ करता आसतना पेद्रूचें पयलें पत्र 5 अध्याय 8वें वाक्य 1 Peter chapter 5 verse 8 अशें आमकां देवाचें उतार जागोवन दिता. जागीं जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देंवसार गोरोज घालतल्या सिंवा बरी कोणाक गिळचें गे म्हणून सोदूंक भोंवता. जागीं राया, जागीं रावची गरज आसा. आदल्या वर्सा जायतीं जाणां न्हिदून पडले बरी, ह्या वर्सा न्हिदून पडल्यार आमची गत केली जायत की म्हणून चिंतून पळयचें मोगाच्या भाव आनी भयणी. हे वर्स आमकां देवान दिलां जाल्यार आमकां जैत दिवंक देव तो सत्ता. देखून देवा तें आसल्यार मात्र, देवा तें रावल्यार मात्र, ना जाल्यार देव सर कितें जागृत रावा म्हणटा साबेद्रूच्या पत्रांत. जागी जाय आनी जागृत रावा. तुमचो वैरी देवसर, आमचो वैरी कोणी आमचे दुस्मन, आमचे वैरी कोणी आमच्या कुटुंबाचे न्हय, आमचे भाव भयणी न्हय, आमचे आवय बापाय न्हय, आमची भुरगीं न्हय, आमचो वैरी देवसार सैतान आनी गरज घालतले सिंवा बरी कोणाक गिलचें गे म्हणून राखून आसा. ह्या वर्सा हे उतार जायत्या मापान जारी जावंक प्रयत्न करता. सैतान ताचें काम करूंक पळयता आसतना आमकां पयलेंत सत्राय दिल्या, जेजून आमकां सत्राय दिल्या. जागृत रावा, जागी राया म्हणून सत्राय दिल्या. मागण्यांत तुमचें जिवीत करसूंक प्रयत्न करा. बेश्टेन तरी संवसाराच्या राठावळींनी तुमी मेतेर जायनाकात. बेश्टेन तरी खुशालकायेक तुमचें लब्धून जियेनाकात. बेश्टेन तरी तुमचें जिवीत सगळें पिड्ड्यार जायत म्हणून सांगता पवित्र पुस्तकां. देखून जागृत रावची बारीक गरज. कित्याक गरज घालतल्या सिंवा बरी देवसार केदाळ आमकां गिळचें गे म्हणून राखून आसा आनी आमकां सोदून भोंवता. देखून आमी ताच्या हाताक बिलकूल सिरकून पडों नजो, ताच्या हाताक बिलकूल मेळो नजो. जेन्ना आमी देवाच्या आश्रयाखाला आसां जाल्यार आमकां देव रक्षण दिता. सैतानाची खंयचीं कामां आमच्या विरोध आयल्यार ती आमकां संपूर्ण ताचे वयर जैत व्हरूंक देव आमकां कृपा दिता, आदार दिता. देखून आज हीं उतरां आमी समजून कान घेवया. आमचें जिवीत कशें आमी बांदून हाडया, कशें आमी ह्या वर्सा आमचें जिवीत बांदून हाडया, कशें देवाक मेसोवचें बरी आमी जियेवया. म्हणलें जुवोसो वांजेल सांगता आमकां 10 अध्याय 10वें वाक्य जॉन चॅप्टर 10 verse 10. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेश मारूंक आनी विबाड करूंक, पूण हांव आयलां तांकां जिवीत मेळोंक म्हणून, बरोवन ओमथूच्या मापान तें मेळोंक म्हणून. सोर येता फकत सोरूंक, कन्न घालूंक, नागोवंक, लुटूंक. पूण पळया ह्या वर्सा तो सोर येतलो फकत आमचें जिवीत सोरूंक, आमकां वायटांत थावन सोर वायटांत थावन आनी एका वायटाक ओडोवंक, विबाड करूंक. पूण जेजू आयला म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून आनी भरपूर मापान बरोवन ओमथोवच्या मापान तें मेळो दी म्हणून हांव आयलां म्हणटा ह्या संवसारांत. तर आमी कोणाच्या पक्षान रावया? जेजूच्या पक्षान रावल्यार सासणीक जिवीत आसा आनी एकाच्या फाटल्यान रावल्यार आमचें सासणीक जिवीत खंडीत आमचें थावन काडून व्हरतलो. देखून आमी सुम्य सांगता रावया. कित्याक सोराच्या हातान सिरकून पडल्यार आमच्यान कांय करूंक जायना. तो लुटतलो, नागयतलो, आमचें जिवीत विबाड करतलो. देखून सुम्य सांगता रावल्यार आमकां खंडीत एक नवें जिवीत मेळटलें, नवी कृपा मेळटली, नव्या रितीची एक सखत आमच्या जिवितांत वाळटली. मगाच्या भाव आनी भयणी
आमी सम्य संगता रावंक प्रयत्न करया ह्या वर्सा सम्य संगता जिवंक आमी प्रयत्न करया देवस्थानाच्या हर एक कामाक आमी विरोध रावया निर्फळ जावं दी ती सगळीं कामां आमचे विरोध झुजोवंक घेवच्या हर एक सैतानाची पदवी नास जावं दी कित्याक आमी देवाचीं भुरगीं आमी देवाच्या संगतात जिवची देवाच्या संगत आसची आमी मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून कोणाकच ह्या संवसारांत आमी भिवचें नाका पूण आमी भिवूं चलया आमच्या सर्वेस्पर देवाक आमचे देव आमचो सडवंतार आमचो रक्षक आमचो स्वामी आमचो सोर रितीने आमकां राखून वचचो काकुळदार बक्षण असो देव ताच्या संगता रावल्यार आमकां कितेंच उणेंपण आमकां पडचें ना निर्गमन पुस्तक आमकां सांगता 15 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां एक्सोडस चॅप्टर 15 वर्सेस 26 देवाचें उतर आमकां अशें सांगता ताणें तांकां म्हळें सर्वेस्पर तुमच्या देवाचो थाळो तुमी आयकशा जाल्यार आनी ताच्या दिश्टीक सारकें म्हणल्यान म्हणटा तें करशात जाल्यार आनी ताच्या आज्ञांक काण दिवन ताचे सोर कायदे पाळशात जाल्यार इजिप्तचेर धाडिल्ली केस्त हांव तुमचेर धाडचो ना कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता जर देवा सांगता आमी रावता जाल्यार देवाचो ताळो आयकता जाल्यार देवाच्या सांगता आमी जियेता जाल्यार ताच्या दिश्टीक सारकें म्हूण दिसता तें हांवें आनी तुवें केल्यार देखून तो सोर रितीच्या आमचे वयरची विघ्नां अनवरां पिडाशिडां निरासपण सलवणी हे सगळें आमचे ताण पयस करतलो आनी कितें आमचे वयर आमच्या पातकाक लागून आमच्या खोटेपणाक लागून कितें धाडूंक तांणी येवजिल्ली ती केस्त आमचेर तो धाडचो ना आमकां तो निवारतलो देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी जावंक पुरो येदोळ म्हणसर आमी कशें जियेल्यां कितें जियेल्यां तें आमकां कळीत आसा देवाकी कळीत आसा पूण हर एका पातकाक खंडीत जावन पातकां आमची भोगसतात कित्याक आमकां सक्रामेंत आसा पातकां आमची भोगसतात पूण ताची शिक्षा माफी जायना मोगाच्या भाव आनी भयणी हर एका पातकाक ताका शिक्षा आसा शिक्षा ती मेळोंक आसा पूण आमी देवाच्या कायद्यांक पाळो दिवं देवाचो मोग करून देवाच्या सांगता जियेता जाल्यार तो आमचे वयर धाडूंक येवजिल्ली ती केस्त धाडनासतना आमकां तो जिवीत जितलो सगळ्या वायटांतलो तो आमकां राखतलो जिविताच्या वाटेन तो आमकां चलयतलो देखून हर एक देव आपले म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर येवजिल्ली ती कितें आसात देवाची कामां कितें आसात आमचे विरोध ती सगळीं तो काण उडयतलो आनी आमकां नवें जिवीत दितलो कितें येवजिलां ताचें मन तो बदलितलो देव आपलें मन बदलिता कितल्या जाणांचें निदर्शन आसा परमेसरल्यांत देवान मन बदलिल्लें आनी तांकां जिवीत दिल्लें आनी जायते आमकांय मोगाच्या भाव आनी भयणी कितें पुरा पदकाची मजुरी आसा पदकाची मजुरी मरण म्हूण सांगता रोमाकाराच्या पत्रांत पदकाची मजुरी मरण म्हणून पूण त्या मरणांत राखूंक आमकां एकलो मात्र सकता जेजू क्रिस्त मात्र जेजू क्रिस्त सांगता आसल्यार सर्वेस्पर देव आपल्या पुता मारिफात आमकां आनी एक जिवीत दितलो ताच्या पवित्रात्म्यान आमकां अभिशेक करतलो दैवीक सत्तेन भरतलो आनी आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण आमकां तो करतलो मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून ह्या निर्गमन पुस्तकांतले वाचप तुमी वाचा 15 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां परत नियाळ करया आनी सर्वेस्वर तुमच्या देवाचो ताळो तुमी आयकशात जाल्यार ताचे दिश्टीक सारकें म्हूण तुमी करशात जाल्यार आनी ताच्या आज्ञांक काण दिवन ताचे सोर कायदे पाळशात जाल्यार इजिप्तचेर धाडूंक केस्त कितें धाडूंक ताणें येवजिल्लें तुमचेर तो धाडचो ना म्हणटा आमचेर कितें धाडचो ना कित्याक हांव तो सर्वेस्पर जो तुमकां बरी करता आमकां बरी करतलो आज पळया जर आमची देवते ना जाल्यार पळया आमच्या भारत राष्ट्रांत सगळ्या संवसारांतच कॅन्सराचें केंद्र जावन आसा म्हणून हाचे बद्दल समिक्षा तुमी आयकल्यार जावंक पुरो कित्याक कॅन्सर तितलें सोडून गेलां आमच्या भारत राष्ट्रांत हायेस्ट किडनी फेलियर जाल्लो लोक आसा आज नंबर 1 म्हळ्यार संवसारांत किडनी फेलियर्स आनी कॅन्सर पिडा इतली पुरो कित्याक आयल्याक म्हळ्यार कित्याक जावंक पुरो आमचें तें कितें पूण उणेंपण आसा अल्या पिडेक आमी सिरकोवन वचो अल्या वायटाक आमी सिरकोवन वचो कित्याक म्हळ्यार अल्या पिडेक तूं सिरकशी जाल्यार तुजें आल्या आस्तवादीक पुरो विकल्यारय तुका ट्रिटमेंट करूंक जावचें ना तसली परिस्थिती आज तुमच्या दोळे मुखार आसा तुमी पळयतात देखून हाचे तावन आमी मेकले जायचे हाचे तावन आमी सुटका जोडिचे ओल्यो पुरा केस्त कितें आसा अली पुरा खरगां कितें आसात आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर येवन वचो हाचे विरोध आमी झुजोवंक जाय मोगाच्या भाव आनी भयणी पिडा आयिल्ल्या उपरांत झुजोवन कितें फायदो पिडा आयिल्ल्या उपरांत सकाळीं आमी पळयता एक कोंकणींत एक गादी आसा
ती म्हाका दिसता हांगा उसारची सारकी म्हण दिसना पूण जाल्यार तुमकां कळीत आसा ह्या पिडा आयिल्ल्या उपरांत आमी मागण्याक देवच्या बदलाक पिडा येवच्या पयल्यांत आमी मागण्यांत रावल्यार इल्लेशें बायबलाचे जानवाय आमी जोडल्यार देवाचे उतार समजून काण घेवल्यार देवाची इल्ली आमी वळख करून घेतल्यार तूं बायबल वाचताय जाल्यार तूं देवाची वळख करून काण घेताय देव कोण म्हणून तुका कळटा बायबलूच तूं आपडटाय जाल्यार काल एक राती एक तेर्स करतना ते आयची सुवार्ता वाचल्यार पावता की तुज्या जिवितांत ते जालें ते काळ पुरो गेलो मगच्या भावानी भयणी आनी तें पुरा आनी पुरा ते काल हें उरता की डजर्ट आसा पळय सगळे मरुभुमी आसा पळय तातूंत एक इल्लें उदक वतलें बरी जाय तितल्यांत त्या डजर्टांत त्या मरुभुमींत तुवें एक चंब उदक वतल्यार कांय फरक पडना देखून ही पुरा मागणी खंडीत जावन करा तुमी पूण ताच्या की व्हड आनी व्हड मागण्याक तुमी एटेंड जावंक जाय मागण्याक तुमी एटेंड जावंक जाय मागण्यान तुमी करीत जाय इंटरसेशन करूंक जाय विनवण्यो करीत जाय तुमचे कुटुंब तुमी बाचाव करीत जाय कुटुंबांत सकट मागण्यांत आसना पूण एका सांद्याक म्हणी देव विसरून काडटा कुटुंबाक ते कुटुंब बाचाव करचे खातीर आमच्या इंटरसेशन टिमांनी पुरा कितलीं जाण आसात तांकां हर एकल्यांक तो एक कायदो आसा तांच्या कुटुंबाक तांणी बाचाव करूंक देखून तांकां एक आपोवणें दिलां एका टिमांत रावून मागण्यांत रावून इंटरसेशन करूंक आपोवणें दिलां तांचे कुटुंब तांणी बाचाव करीचे दुसरो खंयचोय अवकाश ना मगच्या भावानी भयणी आज आमच्या कुटुंबाचो आमी मोग करता जाल्यार आमच्या कुटुंबाक आमी बाचाव करता आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता तांणी करतना वायट करतना आनी कितें आमी सांगून केल्यार कितें जाला आमचें रिलेशन पाड जाता सांगूंक वचनाकात ताचे खातीर मागणें करा दिंबयेर पडून मागणें करा काकुळचो तेर्स त्या कुटुंबा खातीर भेटया ती कुटुंबां तुमकां परिवर्तन जाल्ली तुमी जिवंत आसतना तुमकां पळोवंक मेळटलें मगच्या भावानी भयणी देखून आज हे देवाचें उतर आयकत आसतना आमच्या जिवितांत कितें पुरो करूंक जाय म्हणल्यो संगती आज आमी जाणा कशें देवसर आमचे विरोध झूज करता आनी आमी कशें देवा सांगता रावून त्या देवसरा विरोध झूज काडूंक जाय आमचें एक आत्मीक झूज मगच्या भावान स्पिरिच्युअल वॉरफेअर हें केल्या शिवाय आमी बचाव जायना मगच्या भावानी भयणी देखून आमकां हर एक हातेरां दिल्यान सोम्यान आमची हातेरां कहली मासा रक्ताची न्हय या आनी खंयची न्हय बगार आमकां देवाचें उतर दिलां ती 2 तरेची तलवार कान घेवन आमी झुजाक देवल्यार आमचे विरोध आयलेले सगळे कितें आसात वायटाचे सत्य जावंक पुरो माटमंत्रा पितिस्मना नाडीगाडी सगळें कितें जावन ह्या पथकाचो प्रभाव हे सगळे आमी नाश करून उडोवंक शकता मगच्या भावानी भयणी कित्याक देवान तसलें आमकां सखत दिल्या तसलें देवाचें उतर आमच्या हाती आसा आज मगच्या भावानी भयणी देखून आमी हे आमच्या झुजांत आमी जैत वोन जायचे जेजू आमच्या खंडीत आमच्या संगता रावून आमच्या संगता तो झुजतलो आनी आमकां जैत वोन करतलो कोरिंथकारां बरयल्लें पत्र 1 अध्याय 10वें वाक्य सांगता 1 Corinthians chapter 1 verse 10 अशें आमकां देवाचें उतर सांगता आतां भावानो आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परततां तुमचे मदें एक सारकी भावना आसा जाय तुमचे मदें थंड आसनाये तुमी एका मनाची आनी एकच अभिप्रायाची जावन तुमचे मदें परिपूर्ण एकवट आसूं हो प्रेज द लॉर्ड बोले देवाचें उतर कितें सांगता आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताचे नांवी हांव तुमचे लागीं परतून मागता म्हणटा सा पावल कोरिंथकारां बरयल्ल्या पत्रांत आज म्हाका आनी तुका आमकां कोण पळय क्रिस्तांव म्हणून आसात क्रिस्ताक पाटलावदार आसात क्रिस्ताक पातयेतात येतात तांकां हर एकल्यांक तो बरयता तुमचे मदें एक सारकी भावना आसा जी आमच्या कुटुंबांत आमच्या ग्रुपांनी आमच्या फिरगजेंत आमच्या वाड्यांत आमचे थंय एक म्हणली भावना आसा जाय आज सैतान आमचे भितर कळटा कित्याक आमचे भितर एक भावना नात आमी एकामेकांत एका संबंदांत आमी आमचे मदें सारक्या रितीन आमी आमचो संबंद बरो करून वाडयना आमचे मदें तापावाद करता आमी तो असो फिरगजांनी पळया इगर्ज आमच्या वाड्यांनी पळया आमच्या कुटुंबांनी पळया थंय एका मनाच्या एका भावाची ना एका सारकी भावना आमचे थंय नात कित्याक आमचे थंय खंय ल्हान संगतीन आसा पळय सैतान काम करते आसा आची सगळीं कामां निर्फळ करीचे जाल्यार आमी एका कुटुंबांत भाऊ भयणी जावं दी आवय बापूय जावं दी भुरगीं जावं दी नात्रां जावं दी एका भावनाची जावंक जाय एक मन आसूंक जाय आमकां हर एकल्यांक आमी बचाव करीचे हर एकल्यांच्या कश्ट अनवरांत आमी सांगता आसाचे हर एकल्यांच्या संतोश आमी सांगता आसाचे
आमी कोणाक आमच्या कुटुंबांत आकासून सोड सोडचें न्हय. बरें आसल्या मात्र आमी लागीं करचें. ह्या दुबळो जावन आसल्यांक ह्या अस्कत जावन आसल्यांक तांकां पयस करचें. ह्यो संगती सारक्यो न्हय. तांच्या जिवितांत देव काम करिना, दुसरो कोणी एकलो काम करती आसा. देखून आमच्या कुटुंबांत एकवट आसो जाय, एका सारकी भावना आसा जाय. तुमचें थंय तंड आसचें न्हय. तंड कितें वांटे फांटे आसचें न्हय. आज भावा बहिणी मध्ये कितले वांटे फाटे, आवय बापाय मध्ये कितले वांटे फाटे, भुरग्यामध्ये आवय मध्ये कितले वांटे फाटे कितले आसात मगच्या भावा आनी बहिणी. जर कसलें क्रिस्तांव जिवीत आमी जियेता, जर आमचे थंय आमच्या एकाच आवय बापाय तावन जल्म घेतलेले भुरगींत जर एकवटान नान जाल्यार, एकामेका माया मोगान जियेनात जाल्यार तर देवाचें राज खंय आसा? आमच्या कुटुंबांत आसा गे. देवाचें राज आसा गे. पळया पळोवन काणगे या मगच्या भावा आनी बहिणी. आमच्या कुटुंबांत जर आमी भाऊ भयणी एकामेका रागार आसाव, एकामेका हाग्यांत आसाव, एकामेका जाग्या खातीर आनी खातीर आनी कित्याक आमी कोर्टांनी केसी घाल आसाव, तर खंय आसा? कोणाचेर राज चलता आमच्या कुटुंबांत? कोणाचेर राज चलता आमच्या जिवितांत? हे आमी समजून काणगे मगच्या भावा आनी बहिणी. देखून एक सारकी भावना आसा जाय. तुमचे थंय तंड आसूं नजो, तुमचे थंय वांटे फांटे आसूं नजो. एक जायचे आमी, एक जायचे आज. आनी तुमी एका मनाचे जायचे आनी एकच अभिप्रायाचे जायचे. एकच अभिप्राय आमकां. कोणें एक कितें डिसिशन काडून गेल्यार तें डिसिशन सगळ्यांचें जायचें. अभिप्राय एकच जायचे. ना जाल्यार थंय कुटुंबांत कोणी एकलो देवसार आसा पळय खेळटा आमच्या मदें. आमचे अभिप्राय एक जावं नजो, आमचे मदें एकपण आसूं नजो, आमचे थंय कितें सारकी भावना आसूं नजो म्हणून कोणी एकलो आमच्या जिवितांत खेळते आसा. देखून जाणा जावया मगच्या भावा आनी बहिणी, आमच्या जिवितांत एक भावनाचे आमी आसूंक जाय. एका कुटुंबांत माया मोगाचें जायचें, एकवटाचें जायचें, वांटे फांटे आसूं नजो. हे सगळें पवित्र पुस्तक आमकां ह्या वर्सा आमी सोम्या सांगता जियेता जाल्यार मगच्या भावा आनी भयणी ही जिणे आमची जायची आमच्या कुटुंबांत. कितें आसूंक पुरो मगच्या भावा आनी भयणी. कित्याक पळयात तुमी, एक भाव तुमचे कडेन रागार आसा जाल्यार त्या भावाक एक बुकसून पळयात. संतोश म्हणचो तुमकां बिलकूल कोणाच्यानी काडूंक जावचो ना. संतोश विशेश आसता, विशेष संतोश. केदाळ्या एक तुमी बक्षाने दितात, त्या बक्षाने मागतात, तुमी एक जातात. तो संतोष कित्याक म्हळ्यार देवाची कृपा आनी काकूळट त्या कुटुंबान भरपूर मापान देवून येता, भरपूर मापान देवून येता. ती आडावन कोणाच्यानी जायना. कितलोय तुजो दुस्मान आसूं दी, जर तूं राज्य जाता जाल्यार थंय तुजी देवाची काकूळट आनी कृपा तुजे थंय वाळटा, त्या भावा थंय वाळटा. तुमी एक जातात, देवा सांगाता एकवटी जातात तुमी. देखून आमचे भितर रागार आमी आसचे न्ही. भाऊ बांदवपार आमचे बरेपण जायचे म्हणून सांगता. गलतकाराचें पत्र 3रो अध्याय 14वें वाक्या सांगता. गलेशियन चॅप्टर 3 वर्स 14. क्रिस्त जेजू मारिफात अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद. पळया, देवान अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातीचेरय देवसय आनी बाबर्थ मारिफात बसयलेलो पवित्रत्म आमी गेजय म्हूण हें सगळें घडलें. कित्या खातीर हें पुरा घडलें? कित्या खातीर तुमी ह्या संवसाराक आयलो? कित्या खातीर तो आमचे मदें शिरापलोलो जालो? कित्याक ताणें आमचे कश्ट अनवर पिडा आशिल्लो ताणें कुर्सार घेतली? कित्या खातीर आमकां ताणें ग्रेस्त केलो तो दुबळो जावन? कित्याक तो गोट्यांत वचून जल्मलो? आमकां ग्रेस्त करच्या खातीर न्ही गे. ताणें कित्याक आमचे सगळे कश्ट सोंसले? आमकां कश्टांत पडूं नसो म्हणून न्ही गे. ताणें आमची कित्याक पिडा आशिल्लो ताणें ववयली, आमी बरी भलायकेंत आसोचें म्हणून न्ही गे. हें पुरो कित्याक घडलें? पवित्र आत्मा आमकां दिवच्या खातीर. आनी तो पेंतेकोस्त दीस पवित्र आत्मा ह्या संवसाराचेर धाडलो आनी आमचे थंय तो आमी बौतिस्म घेतल्या दिसा जावन तो पवित्र आत्मा आमचे थंय जियेता, आमचे थंय आसा. पूण कितल्या मापान त्या पवित्र आत्म्याक आमच्या जिवितांत वाडयला म्हणलें आमी इल्लेशें पळोवन काणगेचें. आमच्या जिवितांत जर पवित्र आत्मा वाडला, बळादीक जाला जाल्यार म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत कितेंत कोणूच अडखळ घालूंक शकना. कित्याक पवित्र आत्मा आमी घेजय म्हणून ताचें हें सगळें ताणें घडलें. कित्या खातीर घडलें? हें सगळें पवित्र आत्म्यान आमी बरें पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत चलोवन व्हरता. आमकां बऱ्यो संगती सर्गींच्या राजाचें वैभव तो आमकां कळीत करता. तुज्या जिवितांत कुटुंबांत कितें बरें घडटाना पयलेंत तो कळीत करता तुका. ताच्या खातीर मागोवन ती घडीतां तुवें तुज्या जिवितांत इजिली तुवें पाशार करयेत. ती कितेंत तुमकां अवघड अनवर घडनातले बरी तुवें पासार करयेत. कितें देखून पवित्र आत्मा पयलेंत तो आमकां जागयता, पयलेंत आमकां सांगता. देखून ह्या वर्सा आमी बळादीक जायचे, मागण्यांत बळादीक जायचे, देवाच्या उतरांत बळादीक जायचे. ना जाल्यार आमचे वयर कश्ट येता, अनवर येता, ते फुड करूंक आमच्यान जावचें ना, आमच्यान जावचें ना. आमी खंय खंय पुरा दावचे पडटात. आतांय पळय थोडे कश्ट आयले मनीस तांकां ते सोसूंक जायना. खंय बरेपण जातात खंय दणटात. बेश्टें तरी खंय जायना. तुवें मागोवंक शिकय जाय. हेरांनी कितलें मागोवन केल्यार तुजें तोंड उक्तें जाता की म्हणून देव पळयता.
तुजें तोंड जेन्ना उक्तें जाता केदाळ तूं मागण्यान बसताय, केदाळ तूं पवित्र पुस्तक हातीन घेताय आनी तो वाचूंक प्रयत्न करताय, त्या तुज्या जिवितांत सोडवून आयली म्हणून अर्थ, तुज्या कुटुंबाक बाचावी आयली म्हणून अर्थ. म्हज्या भाव आनी भयणी, आमी पळयता पेद्रूचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय 5वें वाक्य, 1 Peter chapter 1 verse 5. अंतिम काळार प्रत्यक्ष जावन तयार आसलेले सोडवणेक देवाची पदवी भावार्थ मारिफात तुमकां साबीत सांबाळटली. पळया, अंतीम काळार, आतां अंतीम काळ लागीं आयला म्हणून कळटा. तुमी जर माथेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 4 अध्याय वाचल्यात, जायत्यो संगती समी जेजू क्रिस्त रिवील करता आमकां मुखार कितें घडटलें, आनी त्यो संगती आतां घडटे आसात आनी घडटे आसात. थंय हांगा झुजां जातलीं, जाती आसात. थंय हांगा भुंयकांपणी जातली, त्यो जाती आसात. जायती पिडा शिडा सोडटली, जाती आसा. हें पुरा सगळीं घडितां घडती आसात एक एक एक. देखून तेजो म्हणून पळय, पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत पेद्रू ह्या विशयान क्लियर सांगता, अंतीम काळार प्रत्यक्ष जावंक तयार आसलेल्या सोडवणेक, आमकां एक अंतीम काळाची सोडवण, आमची तयार जावच्या सोडवणेक देवाची पदवी भावार्था मारिफात तुमकां शाबीत सांबाळ. जर भावार्थ ना जाल्यार जेजूचेर विश्वास ना जाल्यार इल्ले कश्ट येतना आमचो भावार्थ दंडळटा. अशें कित्याक जाता म्हणून देवाक दुरसोवची कितलीं जाणां आसात. जर भावार्थ आसा जाल्यार तूं कसले प्रॉब्लेम येवं दी, तुका कितले अनवरां येवन दी, पिडा शिडा येवन ताचेर तूं जैत सोडताय, तूं झूज मांडटाय, तांचो जैत येवन जाताय. तूं सोलवणी तुका बिलकूल मेळची ना, कित्याक तुजो भावार्थ अखंड आसा, खटपा बरी, खटपाचेर बांदलेल्या बंदपा बरी. तुजो भावार्थ जर घट्ट आसा जाल्यार तुजें जिवीत खटपाचेर बांदलेल्या हाका बंदपा बरी. जर तुजें तें भावार्थ आसा तर तुजें कुटाम खटपाचेर बांदलेल्या हाका बंदपा बरी जातलें. तें कोणाच्यानी कसलान कळून जावचें ना म्हज्या भाव आनी भयणी. तर हो पवित्रत्म आमी घेतला, आमचें तें आसा, आनी आमकां आनी एक पटी पवित्रत्म आमचें तें देवणें जेवण मागा जेन्ना आमचे भितर आसा, ताका आमी नवें जिवीत दिवंक, ताचें तें आसलेलें तो उजो आसा पळय, प्रत्येक आमी पेटोवंक आमी मागण्यांच असो. मागण्या शिवाय आमकां तें जायना. पवित्र पुस्तक आमकां वाचून त्या पवित्र पुस्तकाची समजोवन आमी कान घेता जाल्यार आमचे भितर आसल्या पवित्रात्म्याक आमी जागयता आनी ते जाल्यार तो पवित्रात्मो आमकां ह्या अंतीम काळार ह्या कितेंय प्रॉब्लेम जावन दी, कितेंय संवसाराचेर कितले प्रॉब्लेम्स कितेंय जावन दी, ताचे वयर झूज मारूंक आमकां जैत मेळटलें. धैर्यादीक आमी जातले हांव, कित्याक पवित्रात्मो धैर्यादीक बळादीक आपोस्तल भियान थरथरोन भितर रुमांत बसले मरियम मागीर सांगता. पूण जेन्ना तांचेर पवित्रात्मो देवण आयलो तर धैर्यान बागलां उक्ती केली, भायर आयले आनी वडात थळ्यान देवाची सुवार्ता तांणी परगट केली आनी जायतो लोक क्रिस्तांव जालो, जायतो लोक क्रिस्तांव फाटी आयलो. म्हज्या भावानी तसले धैर्यादीक आमी जायचे, भिवकुरे आमी जावचे न्हय. कित्याक पवित्रात्मा आमकां धैर्य दिता. देवान आमकां दिल्लो तो आत्मो बळादीक जावन आसा आनी स्वानियंत्रीत करतो तो जावन आसा आनी सक्तिवान जावन आसा. देखून तिमोथी बरयल्या पत्रांत ह्या विशयान सांगता. 2 तिमोथींत आमकां वाचल्यार आमी वाचया आज 1 तिमोथी chapter 1 verse 4. तिमोथीचें पयलें पत्र, पयलो अध्याय, 4वें वाक्य. जनांनी सूख शिकोवन शिकयन अशें आडावंक, तशेंच ताळमूल नासलेल्या वंशावळी तांणी लक्ष दिनाशें तांकां सत्राय सांगोंक हांवें तुका फरमायलें. तिमोथीक बरोवन कितें सांगता, कशें फरमायलें तुवें, कशें प्रीच करीचें, कशें तुवें देवाचें उतार प्रकट करीचें म्हणून सांपावल तिमोथीक सांगता. तिमोथी जावन आसलेलो सांपावल असो बारीक मोगासो सीस जावन आसलो आनी तिमोथी सांगतच आसलो तेजें सांगता. देखून तिमोथीक अशें सत्रायन बरयता. मागीर मुखार म्हणटा कित्याक पळया, कित्याक तांचे उरितार देवाचें काम शेवटा पावोवंक उपकारनात. भावार्थ वरवीं मात्र साध्य. कितलेंय तुमी डिस्कशन करा, कितलेंय कालें करा, तुमी कितलेंय वर्ड ऑफ गॉड वाचा, जर तुमचें तें भावार्थ ना जाल्यार कांय करूंक जायना. भावार्थ वरवीं मात्र ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक आमकां जातलें. भावार्थ वरवीं मात्र सैतानाचेर जैत व्हरूंक आमकां जातलें. भावार्थ वरवीं मात्र पिडे शिडे वयर आमकां जैत मेळटलें. भावार्थ वरवीं मात्र मगच्या भावानी मेन आमच्या जिवितांत सगळें बरेंपण जातलें. देखून भावार्थ घट्ट भावार्थ आमकां आसूंक जाय, थीर भावार्थ आमकां आसूंक जाय. त्या भावार्था वरवीं मात्र ह्या वर्सा आमी संवसारांत जैत येवन जातले. जर भावार्थ आमचो वीक आसा, जर भावार्थ आमचो अस्कत आसा जाल्यार ह्या संवसारांत आमी जैत येवन जावंक आमकां मस्त समस्या आसतले.
आनी जैत वचून जावं बारीक कश्ट आमकां देखून भावार्थ थीर आसूं दी भावार्थ घट आसूं दी देखून भावार्थ घट जायचे जाल्यार चड आनी चड देवाचें उतर आयकूंक जाय वाचूंक जाय नियाळ करूंक जाय देवाचें उतर आनी आमी जोडचें तें सक्रामेंत नितळ मना नितळ काळजान तें आमी जोडूंक जाय आमच्या मिसाच्या बलिदानाक वयता आसतना जावं पुरो आराधना जाताना जावं पुरो ते खरोच जेजू आसा म्हणलें समजूनय आमकां आसूंक जाय बेश्टें तरी एक आयताराचे मिसाक वचोंक गा म्हणून मिसून वचून काले आमचे बुट्टी कामां करून फाटीं आयल्यार जायना थंय कांय थंय ते मिसाचें बलिदान तुज्या जिवितांत कांय उपकारना भावार्थ आसूंक जाय जेजू खरोच आसा त्या मिसाचें बलिदान त्या सक्रामेंतान जेजू खरोच आसा एवकरिस्तान खरोच जेजू जियेता म्हणलो भावार्थ तुका आसा जाल्यार तूं स्विकार करतना तुजें थंय जर मेळेपण खोटेपण कांय ना जाल्यार जेजू तुजें थंय जियोंक येता रावोंक येता इमानुएल म्हूण सांगता पळय पवित्र पुस्तकांत वाच पळया इमानुएल देव तुमचे सांगता जर देव म्हजे सांगता आसा देव तुजे सांगता आसा तो भावार्थ आमकां आसूंक जाय कित्याक कश्ट अनवरान आमकां झूज मारूंक देव आमचे भितर आसा तो झूज म्हणटलो तो आमकां जैतवंत करतलो जर म्हजे भितर देव आसा म्हणून तुका भावार्थ ना जाल्यार जेजू तुजे थंय जियेता म्हणलो भावार्थ ना जाल्यार तुवें कशें झूज मारचें कोण तुका आदार दितलो कोण तुका ससाय दितलो पूण आमकां देवाची कितली गरज आसा जेजूची कितली गरज आसा आमच्या जिवितांत आनी जेजूक आमचें एक सारकें आपोवणें जावन आसा म्हज्या भावा आनी भयणी जेजू सांगता जियोंक आमकां आपोवणें मेळ्ळें आसा देखून लुकाचें पत्र लुकाचो वांजेल आमकां सांगता 22 अध्यायांत लूक चॅप्टर 22 वर्सेस 31 32 अशें सांगता आमकां सिमांव पळय गोव साळणेंत घालून साळले बरी तुमकां सगळ्यांक साळोवंक पळया क्लियर सांग पळया ह्या वर्सा तेंचं जाता जंय पळया सिमांव पळय गोव साळणेर घालून साळले बरी तुमकां सगळ्यांक साळोवंक सैतानान अधिकार मागोवन घेतला आदले तुमी टॉक ऐकल्यार त्याच्या तातूंत अशे विशयान क्लियर सांगला ह्या संवसारांत जायत्यो संगती पाडाव करूंक सैतानान अधिकार मागोवन घेतला हांगा जेजू सांगता पळया सिमांवक सांगता सिमांव पळय घोव चाळणेर घालून साळले बरी तुमकां सगळ्यांक साळूंक सैतानान अधिकार मागोवन घेतला पूण तूं म्हजो आनी तुजो भावार्थ धंडळना जावच्या खातीर जेजून आमच्या खातीर मागणें केलां जो आमचो वांजेल 17 अध्याय वाचा तुमी जेजूचें मागणें पळया देखून म्हजो आनी तुजो भावार्थ धंडळना जावच्या खातीर सोमिया सांगता रावल्यार मात्र हें जाता म्हज्या भावा आनी भयणी म्हजो आनी तुजो भावार्थ धंडळना जावच्या खातीर हांवें तुमचे खातीर मागणें केलां म्हणटा म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर जेजून मागणें केलां आमचो भावार्थ धंडळना जावच्या खातीर कश्ट येताना अनवर येताना पिडा शिडा येताना निराशपण येताना संवसार कितलीं अनवरां घडोवन दी आनी कितें जावं दी पूण म्हजो आनी तुजो भावार्थ धंडळना जावच्या खातीर जेजून म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर मागणें केलां आमकां कळीत आसा जाल्यार जोंस वांजेलान 17 अध्याय बरें करून वाचा हें कोटेशन आयकतना जोंस वांजेल 17 अध्याय वाचा त्या जेजून कळलें मागणें आमचे खातीर केलां म्हण तें आमकां वाचूंक मेळटा जेजूचें मागणें देखून पळया आनी फाटीं येवन प्रत्येक सांगता पळया तुमी फाटीं येवन तुमच्या भावाचो तुज्या भयणीचो तुज्या सोर कुटुंबादानाचो भावार्थ तीर कर म्हणटा तीर कर आमी जायते आमचो भावार्थ आसा हेरांक आमच्या कुटुंबांत जायत्या जाणांक भावार्थ ना तांचो भावार्थ तीर करूंक आमकां आपोवणें दिता तांचे खातीर मागोवंक आमकां आपोवणें दिता देखून आमी सौर आमकांच म्हणून चिंता आमच्यात गेटी भितर आमच्यात घरा भितर आमच्यात कंपाउंड आमच्यात ते सगळें बचाव जायचे म्हणून दुसऱ्यांचे पळया तुमी शेजारा आसात मस्त जाणां तुमच्या कुटुंबांत आसात मस्त जाणां तुमचे भाव भयणी आसात तांचे खातीर मागोवंक इल्लोसो वेळ काडा म्हाका भावा आनी भयणी कोण पुरा अस्कत आसात कोण पुरा वायट संवयांती आसात कोण पुरा देवाक सारक्या रितीन अजुनूय वळखनात कोणाक सक्रामेंताचेर भावार्थ ना कोणाक जेजूचेर भावार्थ ना कोणाक मिसाच्या बलिदानान भावार्थ ना ताल्या मनशांक घट करया आमी ह्या वर्सा घट करया तांचे खातीर मागया तुमी सांगल्यार ती खंडीत आयकोवची नात तुका आसा भावार्थ तितलो पुरो तूं कर हांव म्हजें करता म्हूण सांगतात मस्त जाणां देखून कुटुंबांत केदाळय आमी एकामेकाक करेक्शन करूंक जायना ती बिलकूल आयकोवची नात देखून तांचे खातीर मागल्यार खंडीत देव परिवर्तन केल्लो तुमकां दाखयतलो मुखल्या दिसांनी ती परिवर्तन जावन तुमकां तुमचें काम तो मेळटलो तुजो भाव तुजी भयण तुजी आवय तुजे बापय तुजी बायले तुजो घोव तुजो भुरगीं ती परिवर्तन जाल्लीं तुमकां मेळटलीं आनी तुमकां देव दाखयतलो ते धर्मसर तुमकां कांय जावचें ना देव राखतलें पुरो पळोवंक दिता म्हज्या भावा आनी भयणी आमकां देखून संबंद जाल्ल्यो संगती कितल्यो बऱ्यो म्हूण सांगा पळया
जेजून कितले पुरा उतरां आमकां सांगल्यात. लूक चॅप्टर 10 वर्स 19 सांगता पळया. लुकाचो वांजेल 10 अध्याय 19 वाक्यांत आमकां क्लियर सांगता मोगाच्या भावा आनी भयणी. पळया, सरप, इच्छू आनी सगळे दुस्मानाचे बोळूस पांयां तळां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. पळया, सरप, इच्छू आनी दुस्मानाचे सगळे बोळूस तुमच्या पांयां तळां मस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या. हर एकल्यांक आमकां बौतिस्मा मारिफात मेळ्ळेली पदवी जावन आसा. आमी कितल्या मापार यूज करता तें आमी नांव मोगाच्या भावा आनी भयणी. थोडे फावटी आमी कोणाकी काल्याकी भियोवन चलता. काल्याक भियेचें म्हूण गरज. हर एकाचेर पदवी देवान आमकां दिल्ली ती आसा. ही आमकां आमी काण गेल्ल्या सक्रामेंतान ती मेळ्ळ्या. आमकां आमी काण गेल्ल्या बौतिस्मांत आमकां मेळ्ळ्या. आमी काण गेल्ल्या हर एका सक्रामेंतान ती पदवी आसा. आमी देवाचीं भुरगीं मोगाच्या भावांनी. देवाचीं भुरगीं मात्र जाल्यार पावना, देवाचे पूत आनी धुवो जायचे आमी. भुरगीं जाल्यार तांकां काले नॉर्मल फूड दितात. बरें फूड तांकां खावंक जायना, तांकां अजीर्ण जाता. घट खंयचें खावंक जायना तांकां. आनी पूत आनी सुनो जाल्यार, पूत आनी धुवो जाल्यार खंडी जावन तांकां बरें खावन इल्लें हाड खावंक जाता. कित्याक म्हळ्यार तांचो भावार्थ घट आसा. जायत्यो संगती देव तांकां भुरगींत जावन आयल्यार तांकां सर्ती संगती रिवील जायनात. जेन्ना तुमी देवाचे पूत जातात, देवाचे धुवो जातात, चड आनी चड संगती देव तुमकां रिवील करता. सर्गींच्या राजाचे गूट तुमकां कळीत करता. सगळे संगती तुमकां कळीत करता. तेदळ तुमकां कांय भिरांत आसची ना. कित्याक पळया, सरप, इच्छू आनी दुस्मानाचें सगळें बोळूच तुज्या पांयां तळां मस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. आनी तें कितेंच तुमकां बादाक करचें ना, कितेंच तुमकां वायट करूंक शकचें ना. ह्या संवसाराच्यो खंयच्योच सक्त्यो तुमकां वायट करूंक शकचें ना. संवसारांत असल्या खंयच्याय ती देवसराची पदवी तुमकां वायट करूंक शकचें ना. कित्याक तुमी देवाचें म्हणून ताका गोत्तास हात बोट लावंक शकना तो तुमकां. देखून ह्यो संगती आमच्या जिवितांत आमी काण घेवया मोगाच्या भावा आनी भयणी. हे वर्स आमी एक बऱ्या तरान समाधानान संतोशान जिवोवचें बरी जावं दी. ह्या वर्साचेर देवाची दाराळ आशिर्वादाय आसात. काली तुमी नॅगेटीव मात्र चिंती नाकात. जर आमी देवा तें आसल्यार हर एक संगती आमकां पॉझिटीव, हर एक संगती आमकां पॉझिटीव, हर एक संगती आमकां बरेंपण, आमची पिडा आशिल्लें आमचें निरासपण सगळें देव काडटलो. आमचे मती पडलेलो पडदो सगळो फिंदून उडयतलो. जेन्ना आमी देवाच्या उतार वाचता, देवाच्या उतराक पाळो दिता मोगाच्या भावा आनी भयणी. तर ह्या वर्स आमकां सुमेस्तांक बरें जावं दी. ह्या वर्सा सर आमी सुमेज सांगाता जिवंक फुडें सरया आनी वायटाचेर झूज मांडूंक आमचो भावार्थ घट करया. देवाच्या उतराचेर चड आनी चड आमी जानवयान पातया ह्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. देवाचें उतर आमचें करून काण घेया आनी आमकां मेळ्ळेले सक्रामेंत, तांतू मेळ्ळेली ती कृपा आमी जोन काण घेवन ती आनीक चड जावचे खातीर आमी सुमेज सांगता रावून जिवंक प्रयत्न करया. आनी खंडीत जावन हो दीस आमकां आजतावन फावो जावं दी. आनी सर आशिर्वादांनी आमकां सर्वेस्वर देव बरोवन दी म्हणून मागता.